कामगार संपार गेल्ल्यान मुरगांव शारांत पडून उरिल्लो कचरो मुरगांव भाजप मंडळाच्या वांगड्यांनी उखलपाक सुरवात केल्या। कामगारांचें आंदोलन चालूच आशिल्ल्यान शार नितळ दवरपाच्या नदरेन हो निर्णय घेवचो पडिल्ल्याची माहिती भाजप कार्यकर्ते तशेंच आदल्या नगरसेवकांनी दिल्या। नगरपालिका कामगारांच्या संपाचो परिणाम मुरगांव शाराचेर दिसपाक लागिल्लो। कामगारांचो संप बेगीनाच सोंपपाची खूण दिसनाशिल्ली। कामगार संपार आशिल्ल्यान मुरगांव पालिका वाठारांत सगळे कडेन कचऱ्याच्यो राशी जाल्ल्यान कचऱ्याचो घाणवास लोकांक सतायतालो। थंयसरले लोक आनी राजकारणी थळावो आमदार तशेंच नगर उदरगत खात्याचो मंत्री मिलिंद नायकाक दोश दिताले। प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान मंत्र्याच्या बंगल्याचेर कचरो उडोवपाची शिटकावणीच पत्रकार परिशदेंतल्यान दिल्ली। मात आतां भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी कचरो उखलपाक लागिल्ल्यान आरोप करतल्यांची तोंडांच बंद केल्यात। मुरगांव शार नितळ करपा खातीर मंत्री नायकान खंय स्वता खर्च करून JCB आनी ट्रक दिल्यात खंय, तुमीच पळयात। बाब मिलिंद नायकान इनिशिएटीव घेतला की सगळे वॉर्ड क्लीन दवरया। स्ट्रायकाक जो पर्यंत स्ट्रायक चलता तो पर्यंत आमी कचरो काडया म्हूण तेंच्यांनी सांगला साहेबान, आनी साहेबूय आमकां फूल हेल्प करता। दोनी सायडीन आमकां सड्यारी दिला, JCB हांगा बायणाय दिला, आनी आमचे बायणाचे भुरगे सगळे आमकां फूल सपोर्ट करता, फूल आख्खे। कोण हे लेबर न्हू कांय न्हू, बरे बरे भुरगे सगळे आमच्या कडेन सपोर्ट करता। आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार फाटले कोण आसले आमचे ओपोजिशन आसूं कोणूय आसूं ते येतात जिखता आनी चल्ले, ते हांगा रावना कांय ना, ते रावता आनी खंय। परमगांवचो MLA बाब श्री मिलिंद नायक आणि गोंयचो UD मिनिस्टर हेणी 2 ऑक्टोबर जयंती पासून हे स्वच्छ मुरगांव अभियान राबयलेले आसा। त्याच्या अंतर्गत एवरी संडे आमचो अख्खो ग्रुप सड्या वयल्यान बायणा पासून आमी सगळे लोक भायर सरता आणि आमचो एक स्पॉट आमी हे करता, आमी चूज करता आणि तो स्पॉट आमी संपूर्ण भाशेन सफाई करता, साफ सफाई करता। 2 वरां आमी एवरी संडे करता। त्याच पद्दतीन आयज लिओ रॉड्रिगीस बाबान म्हटलां तशें की मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या लेबरांचो वर्करांचो स्ट्रायक आहा। आमचो स्ट्रायकाक तेको आहा, आमी स्ट्रायकाच्या अगेन्स्ट खंयच ना। आमकां दिसता ते लेबर भरपूर काम करतात, आमचे सगळे हे जनतेची घाण सगळी कचरो उखलतात आणि ते आमकां कित्याक कळना कित्याक आमी सुद्दां आयज हे कचरो उखलपाचें काम गेल्या 4 म्हयन्या पासून चालू आसा आमचें करपाचें। सो आमी तेंच्या वांगडा आसात। सो तेंचो कितें आहा तो प्रश्न सरकारान सुटावो करचो, तेंचो पगार तांकां मेळचो। ते आपल्या अधिकारा खातीर झगडटात, ते खंयच्या फुकट पयशा खातीर झगडनात। दुसऱ्या वाटेन जर आमी लोकांच्या माणुसकीच्या वाटेन पळयतले जाल्यार थोडे लिडर हांगासर आसा मुरमुगांवान जे फक्त उलोवपाक जाणा, काम करपाक अजिबात नकळो। आयज 5वो दीस तेन्ना आमच्या कडेन लोक एप्रोच जाला। आमच्या मिलिंद नायकान आमकां ही JCB ट्रक आणि आमचे हे जे सगळे आसा पळय ते लेबर न्हू कोण पयसो दिवन हांगा हाडलेले ना, तर आमच्या मुरमुगांव अभियानाचे आयज हे सगळे भुरगे हांगा एकठांय जाला आणि तेंच्यांनी फुडाकार घेतला आणि आयज ही सगळी साफ सफाई आमची वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9 मेरेन चलता। तशेंच सड्या वयल्या भागात आमच्याकडे थंय एक JCB थंय ट्रक चालू आसात आणि हांगा एक JCB हांगा ट्रक चालू आसात। हांगा ही सगळी स्वच्छ अभियान हे सगळे साफ सफाई लिओ आमचो रॉड्रिगीस आसा त्याच्या लिडरशिपा अंडर मिलिंद नायकाच्या मार्गदर्शना खाली आणि आमच्या उपस्थितीत हे काम चालू आसा। तसोच आमचो रामचंद आसा 7 नंबर वॉर्डाचो, त्याच्या वॉर्डान सुद्धा सेम साफसफाई चालू आसा। म्युनिसिपालिटी स्ट्रायकार गेलो कारण लोक आमचे पयलीं येयले, एप्रोच जाले आमचे वाड्यार लोक आणि मागीर म्हणपाक लागले कचरो कोण व्हरतलो। आमी इनिशिएटीव घेयलो, भुरग्यां एकठांय केले आणि आमचो मिनिस्टर मिलिंद नायकान आमकां JCB दिली, ट्रक दिले आणि आमकां हेल्प केलो की लोक भुरगे आमचे सगळे वावले 7, 8, 9 भुरगे येयले आणि इनिशिएटीव घेयलो की हिंगा साफ करपाचें, स्वच्छ भारत करपाचें। कित्याक सगळे रस्त्यार कचरो जालोलो आहा तो स्ट्रायका लागून हे आमी आतां सगळे साफ करून आमी आतां हें करूंक सोदता, स्वच्छ भारत करूंक सोदता।